ओके, So this is a huge asset test for the BJP now. डिस्कस करपाक जाता. प्रमोद आसा, प्रमोदाची स्वताची वेगळी ओपिनियन आसपाक शकता. प्रमोद ना, म्हाका 3 मुद्दे सामकी प्रकर्शान जाणवले. पयली गजाल म्हळ्यार एंटी काँग्रेसीचो मुद्दो जो आसा ते ऑस्करूय उलयला, भाई उलयला. तिसरो मुद्दो जो आशिल्लो की सदांच तुमी जर काँग्रेसीच्या कांय लिडरा कडेन गेले जाल्यार एक गजाल आतां आमच्यांनी प्रामाणीकपणान सांगपा जाता की कांय जाणांक मद मारिल्लो. आनी जेन्ना जेन्ना आमी विचारताले की बाबा हें तुमी अशें कित्याक करतात, मागीर एक जर्नलिस्ट म्हणून सांगता की हें कित्याक करता अशें, हें चूक न्ही. तेन्ना सदांच सांगताले की लोक आसा न्ही आमचे बरोबर, लोक आसा आमचे बरोबर, तूं आमकां सांगपी कोण, तुमी आमकां विचारपी कोण. वी आर डुईंग दीस बिकॉज पीपल आर देर विथ अस. ह्या भ्रमा भितर आज म्हणपाक आमच्यांनी ताणें 5 वर्सां सारकी काडली आनी अशी डिसिजन घेतली. भ्रमाचा भोपळा फुटला. म्हाका याद जाता तुवें चर्चिलाचो जेन्ना पयर फोनो घेतलो, जेन्ना वोटींग कंप्लीट जालें, जेन्ना चर्चिलान तुका सांगलें की हांव पडटलो हें स्वप्नाक सुद्दां चिंतनाका म्हणून. सो इट वॉज दॅट. सो वन थिंग पीपल हॅव टोल्ड हिम व्हेरी क्लियरली टुडे, यू कॅनॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड. Absolutely. तुम्ही कितले व्हडले हेवीवेट जायात, तुम्ही कितले व्हडले पॉलिटिशियन जायात आनी तुम्ही कितले व्हडलो पयसो खर्च करात किंवा समाजकार्य करात, द डे you will take this electorate of this country for granted, You will we get will teach punished. you a lesson. Yes, absolutely. I That think is the first lesson that I see. It is such an emphatic lesson. And what Mr. Manohar Parrikar has to realize is very, very important, because we are analyzing the past, but it's important to realize the future. That this same electorate has taught Mr. Manohar Parrikar a lesson in 2005 when he went arrogant. They've taught this government a lesson because they went into arrogance and hubris. And beware if the BJP decides to become arrogant. It will not even last 5 years. Therefore, we have to congratulate the people of Goa. Absolutely. दुसरो मुद्दो जो It's a wonderful electorate. It's a wonderful electorate. दुसरो मुद्दो जो आसा म्हजो, तो मुद्दो म्हाका खूब इंटरेस्टिंग दिसता. If it was completely pro BJP wave, I have 3 examples here. जंय आमी चिंतचे पडटलें की हें नक्की कितें. फातोड्डा विजय जिखलो, परवरे रोहन जिखलो, दिवचले नरेश सावळो जिखलो. Now these are 3 constituencies where BJP had candidates. And Still strong, हे 3 जाण जिखले, बरे कॅन्डिडेट आशिल्ले बीजेपीचे. स्टील तुगेले जिखले. परवरे तर आमी अशें म्हणटाले की बीजेपी हरपाक शकना अशें एक सुरवातीक वातावरण आशिल्लें, तो टेकन फॉर ग्रांटेड की बीजेपीचो. सो ज्या जाग्याचेर लोकांक नॉन काँग्रेस नॉन बीजेपी बरें ऑप्शन मेळ्ळां, पीपल हॅव गॉन विथ दॅट ऑप्शन. ते फक्त बीजेपीचेर रावले नात. फातोड्ड्या सारक्या हातूंत भितर कितें जालें की विजयाक लास्ट टायमार टिकीट दिली ना, थंय सिंपती तयार जावपाक शकता. पूण दामू सारको जो मनीस आशिल्लो, जो इतली वर्सां तुगेलो निवडून आयिल्लो, ही बिकेम अ सिंबल ऑफ एस्टाब्लिशमेंट. तुम्ही अशे तरेचे एक पिक्चर तयार करतात, केन्ना न्ही तें बऱ्याच तेंपान म्हाका दिसता बरोच फाटी आसतलें, समवेर इन मे बी समवेर इन 90s जेन्ना बीजेपीक म्हणजे काँग्रेसीक 21 सीट्स कितें तरी मेळिल्ले, ऑर 99, आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली, आय टेल यू. जेन्ना 21 सीट्स मेळिल्ले, नाल्यार 21 सीट्स म्हणटा हालीं केन्ना मेळ्ळेच नाशिल्ले. हांगा एलायन्स म्हणजे बऱ्याचशा कडेन बीजेपीचे कॅन्डिडेट नाशिल्ले, एमजीपीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले. एलायन्स गॉट 24 सीट्स. दी होल वेव लुक्स लायक इन फेवर ऑफ बीजेपी इन एमजीपी एलायन्स. And still you are saying that it is only anti-congressism? Yes. तातूंत भितर 2 गजाली आसात. एक एंटी काँग्रेसिझम कित्याक, कारण आमी जस्ट आतां सकाळी सावन कंटिन्युअस लायव्ह करताले, थोडो टायम मेळ्ळो म्हूण बसले भितर च्या मारपाक गेल्ले. थंय आमकां 2 जाण मनीस आमचे सायडी टेबलाचेर बशिल्ले आमकां वळखले आनी ताणें आमकां एकच गजाल सांगली, 4 गेले मरे, बेस्ट जालें. नाव दॅट इज कॉमन मॅन्स रिएक्शन. ताका बाकीचे काँग्रेस 9वाचेर आयली हाचे परसय ताका 4 आलेमांव गेले, ही ताका तिडक आशिल्ली. Absolutely. I think what people went for, Sandesh, if you really look how Avertan won, how Benjamin won, how Mickey won, people gravitated towards the candidate who was in the best position to defeat the incumbent Congress fellow. That was what they went for. Now, and that is why probably Santa Cruz must have got completely confused, because Santa Cruz, the choice was between Tweedledee and Tweedledum. Secondly, जर आमी म्हणटात की इलेक्टोरेट वॉज सो क्लियर अबाउट द मॅन्डेट की जशें दिसता आमकां की आमी ह्या अलायन्साक पावराक हाडपाक जाय आनी हांकां भायर दवरपाक जाय, हांकां उडोवपाक जाय, देन दीस इज जस्ट हें कितें जें पळोवन दिसता तें हांव सांगता. मे बी दॅट इलेक्टोरेट ऑल्सो थॉट की दिनार वूड बी अ प्रॉब्लेम फॉर दीस अलायन्स. फाल्यां मनोहर पर्रीकार जेन्ना PSC रिपोर्ट घेवन बसता आनी तातूंत भितर जेन्ना तो म्हणटा की दिनाराचें नांव आसा,
हो असो कॅन्डिडेट जर विधानसभेक गेलो विल ही क्रिएट प्रॉब्लेम फॉर दॅट चेंज दॅट दे आर सजेस्टिंग. But why only Dinar? I don't know only whether There Dinar. are so many other But I candidates who are personally related to believe mining No, industry. basically, Makashi Dista, this is not a verdict against Congress as such. So I don't know, you must be agreeing with me. Congress ideology. I agree with you. It is not Definitely verdict not. against The Congress Congress as such. ideology is Congress not per there. se. तर झाला की नाही काँग्रेसमध्ये जे काही लोकांनी this- पॉवर आपल्या हातान कॉन्सन्ट्रेट करू Sarko. त्याची एक This is what it. This is what has to be defeated. So therefore, if you see, other than the fact that Vishwajit and Pratap Singh Rane won, every one of Vishwajit's men that he's put lost. Other than Babush and Jennifer that have won, Isidore lost. All the Alamos have gone. So this was people were looking to basically teach the power brokers a lesson here. And the BJP became a logical alternative simply because they had a network in place, they have got an apparatus in place, they've got the grassroots workers in place, which all the other parties आणि आता भितर दोन गजाली आहेत. एक म्हळ्यार जशें ऑस्करान सांगला तशें तांणी लॉबी कंप्लिटली मोडून काडल्यो अनडाउटेडली. सेकंडली तांणी जे विनेबिलिटीचे एक काँग्रेसीन डेफिनेशन करून दवरिल्लें आणि प्रत्येक प्रश्नाक उत्तर दितना सांगताले की विनेबिलिटी पळोवन आमी तिकीट दिल्या, विनेबिलिटी पळोवन आमी तिकीट दिल्या. ती विनेबिलिटीचे सगळे निकश आज लोकांनी जमीनदोस्त करून उडयले. ओके जाल्यार म्हाका एक सांगात, बीजेपीनी विनेबिलिटी पळयल्या आनी बीजेपीन विनेबिलिटी पळयतना कांय लोकांक तिकेटी दिल्ले आसात. तातूंतले इस्पेशली हांव एक 5-6 लोक सांगता. जे लोक आसात ते लोक अदरवायज हें वातावरण नाशिल्लें जाल्यार ते बीजेपी कडेन येता आशिल्ले काय कितें अशें तरेचो एक दुबाव आसा. वॉट यू फील यू टेल मी. इट इज ग्लेन तिकलो फ्रॉम अल्दोना, इट इज मायकल लोबो फ्रॉम कलंगूट, निलेश काब्राल फ्रॉम कुर्चडे, कार्लूस अल्मेदा फ्रॉम वास्को, ओके, माथानी साल्डाना फ्रॉम कुठ्ठाळी, विष्णू वाघ फ्रॉम सांतांद्रे. Like Vishnu Wagh has always been speaking against the whole communal agenda of BJP throughout. Okay, अशें तरेचे अशें हे जर कॅन्डिडेट जर पळयले जाल्यार हांगा खंय तरी वेगळे तरेचे हें दिसता की मे बी BJP also played somewhere a winnability thing. No. I disagree with that. I disagree with that. I disagree with that. I think the simple answer to this is it's very simple. The BJP's Achilles heel, the weakness point, the weak point which the Congress could always attack them on was the communal agenda. So the BJP went into overdrive on this social engineering issue, not just now. They've been doing it for the last 5 years, trying to woo so many Catholics and the Muslims and interacting and exchanging. How far this will take them, how far it's going to be really effective in governance, we will have to see. But it definitely worked on this social engineering model and genuinely gave reasonably good Catholic candidates as options for the election. I am not on Catholics or anything. No. It's very important because all the Catholic candidates they give. See, BJP is dubbed as a communal party. So despite the fact everywhere the print media, opinion makers, everybody had said Matani was opportunistic, Matani was only for the sake of power. Matani has come with a thumping majority in more than 2,500 votes. Tell me only one thing. So the weakness of the BJP, they corrected it. Whereas the Congress did not correct its weakness. भाई म्हणटा की ही काँग्रेस ती काँग्रेसनी जी लोकांक उडोवपा जाय आशिल्ली ती काँग्रेसीची आयडियोलॉजी त्या काँग्रेसीच्या नांवान आयिल्ल्या बाकीच्या लोकांक उडयले. आयची बीजेपी ही ती बीजेपी कितली आसा? That is only after you come into power we'll come to know. नो हांव ताका लागून कांय हांगा हें करला हातूंतलो हार्डकोर बीजेपी वाले कितले आसात ह्या बीजेपी भितर? हांव एक गजाल ते आसूं ना आसूं पूण फक्त तूं सत्यान आसा पळय तें आमकां सारकें कळटा. एकूच गजाल जाल्या हांगा हें डिस्कशन मातशें वन सायडेड जाता बिकॉज वी ट्रायड व्हेरी हार्ड टू गेट अ बीजेपी पर्सन हियर. हांगा श्रीपाद नायक आमचे कडेन रावले 5 पर्यंत बट दे हॅव अ मीटिंग. नो बडी इज अवेलेबल at this moment because they are coming to power, they are having their meetings. So मातशें वन सायडेड जाता डिस्कशन. Okay. You play the devil's advocate. Yeah. No, I can play BJP. I can play BJP. There is no problem. Absolutely. I will play BJP. Yes. एक गजाल आसा की जेन्ना आमी म्हणटात की तांणी इतले जाण तिकीट दिली आतां मायनॉरिटीचो मुद्दो सांगलो. वन थिंग इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रॅटजी. Absolutely. It's a part. Let's and people believe that strategy. म्हळ्यार की they were natural choices and not artificial choices. Let us not fall prey to it. They were a part of strategy. BJP very cautiously decided की आमी इतली रिप्रेझेंटेशन दितले आमी जो मायनॉरिटीचो मेन मुद्दा आता धुवन काडटले. And you see the result. People believed it. So you cannot blame the BJP on this at all. Whereas the Congress, despite everybody telling them that dynasty rule, I mean there were so many well-wishers, people from the Congress party telling. They did play their strategy. But we gave them an opportunity to come to power by resorting to certain tactics. Which were absolutely counterproductive. Which were self-destructive. Absolutely. What is that tactic? We relied upon a few leaders within the Congress who became power brokers.
ताणे तिकीटां सांगली या मनशाक तिकीटां दी. आय डोंट नो द पीपल हू केम फ्रॉम दिल्ली. मुख्यमंत्र्यांनी दिगंबर कामतीन आता राजीनामा दिला. आज दनपारां एक बरें स्टेटमेंट केल्लें जेन्ना तांकां आमी लायव्ह घेतले तेन्ना. ही सेड दॅट जर पक्षान आपल्याचेर विश्वास दवरिल्लो आनी फक्त म्हज्या नेतृत्वा सकल म्हाका प्रोजेक्ट करून ही निवडणूक लढयिल्ली घडये आज तुमकां वेगळो परिणाम दिसता आशिल्लो. नाव वॉट डज यू मीन? एक गजाल आसा, हांव सकाळीं ह्या गजालीचेर उलयतालो की देर आर सर्टन फोर्सीस हू केम टुगेदर आनी तातूंतल्यान कांय तिकेटी वाडल्यो, मे बी इन दी नेम ऑफ विनेबिलिटी ऑर विनेबिलिटी नाशिल्ल्याकी तिकेटी दिल्यो. वॉज इट दॅट दिल्ली बेस्ड ऑर नॉर्थ इंडिया बेस्ड रियल इस्टेट लॉबी विच प्लेड क्वायट अ मेजर रोल इन गिविंग तिकेट्स इन काँग्रेस आनी जाका लागून लोकांना Not only Congress, there are lobbies working with all political parties in Goa. Let us accept this. There are lobbies from the real estate, there are lobbies from the hotel industry, there are lobbies from the casinos, there are lobbies from mining. And ते कितें हेवॉक गोव्यान करतले म्हाजेन सांगून नजो. जरी आज काँग्रेस जरी डिफीट झाली आणि बीजेपी पावल्या म्हणून That is why I'm saying मला कितें करतले म्हाजेन सांगून the नजो. proof of the BJP resolving these issues will be in eating the pudding. Now that they are in power, they have to resolve these issues, and that's the These are tough major call. issues. And this is where, and that is why the Congress will require. I mean, this is not to flatter people like Mr. Kalap, but there is where the Congress will have to purify itself and bring back to the fore certain loyal congressmen to be able to genuinely expose the BJP's duplicity in this case, because Vishwajit Rane and Babush Mosarat are in no position to expose this kind of duplicity. एक काम करूया आम्ही एक ल्हानसो ब्रेक घेऊया आणि रोखडेच आम्ही एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आणि रोखडेच आता परत एक डिस्कशन मुखार करतात. सकाळच्यान जाल्ल्या त्या डिस्कशना परस मातशें वेगळे तरेची डिस्कशन जाला ते आम्ही पळयत रावया. येतात रोखडेच पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.